गोय कला अकादमीच्या दुरुस्तेचो वाद दिसान दीस वाडत आसा। ह्या राजकारणात आनी कितले लोक वांटेकार जातले आनी कितले मेरेन हे राजकारण चलतले ह्या एका व्हडा प्रश्ना वांगडा गोंयकारांची कला अकादमी लोकांक आशिल्ली त्या ताकेन मेळटली काय ना हो एक प्रश्नूच। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट। फाटली 2.5 वर्सां जाली कला अकादमीचे दुरुस्तीचे काम चालू आशिल्ल्याचे कळटा। मात कला अकादमीच्या भोंवतणी व्हडले पत्रे लायिल्ल्यान आनी कोणाकूच भितर वचपाक लेगीत दिवं नाशिल्ल्यान भितर कितें चल्लां तें कळपाक कांयच मार्ग ना। देखून ही आकृती घडोवपी चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनान दुरुस्तीच्या कामात पारदर्शकता दवरची अशी मागणी सरकारा कडेन केल्ली। This is a place which is a point where all our the important people in their respective professions have put their efforts and have created what I consider today a masterpiece that all of you all will agree it's a masterpiece by itself. So letting that go is something of a loss to all of us as Goans, not just as the Charles Korea Foundation. It's a big loss to all of us as Goans. And this is something that we hope is going to be preserved. We are just saying put it all up. We are requesting the Kala Academy and the PWD to put up the final plans for the architecture. Put it to the people of Goa. With the finishes, Yeah. not just plans. Everything that is being done, just be transparent about it so everyone knows what is happening. चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाच्या हे मागणे उपरांत कला आणि संस्कृती मंत्र्यान कला अकादमीच्या दुरुस्तेचेर प्रश्न विचारपी चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन कोण म्हणीत चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनान ही वास्तू बांदतना कांय त्रुटी उरिल्ल्यान कला अकादमीची दुरुस्ती गरजेची अशें विधान केलें। ह्या विधानाचेर आक्षेप घेत आम आदमी पार्टीन आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली। Commander Charles Korea Foundation. Who is this Charles Korea Foundation? I'm asking you all people, no? Who is this? Is this the entity of the Charles Korea Foundation? तुम्ही परत किती विचारता ते म्हाका? आणि चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन कोण? चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनान बांदलं ही चार्ल्स कुरिया जितो आसा आयज ताजो एडवायस घेवपा खातीर वास्तूचे विद्रुपीकरण आमी करपाक दिवचे ना आणि गोविंद बाब गावडेन जो स्टेटमेंट केला ताजो आमी खर उतरांनी निशेध करता। हो स्टेटमेंट ताणें फाटीं घेवचो आणि आमकां सगळ्यांक म्हणना पूण ज्या लोकांक जे स्टेक होल्डर आसा जे कोण कलाकार आसा तांकां जर आपलें घरशें दिसता कला अकादमी ते भितर वचून जर पळोवपाक जाय। आमी कांयच तुमकां थंय आक्षेप करचे ना पूण आमकां कितें घडटा कितें तुमी करपाक सोदता तेजी एक हुस्को आसा म्हणून आमकां ते पळोवपाक जाय। फुडल्या 10 दिसां भितर व्हरूना कलाकारांचे जाल्यार कला अकादमीच्या भायर आमी आम आदमी पार्टी सगळ्या कलाकारांक एकठांय करून प्रोटेस्ट करतले। सांस्कृतिक मंत्री आणि CCFच्या ह्या वादांत आता आम आदमी पार्टी लेगीत वांटेकार जाला। हे राजकारण सुरूच उरतले। मात इतल्या साबार कलाकारांक घडयल्ली कला अकादमी आशिल्ल्या त्याच तांकेत तितल्याच बेगीन लोकांक मेळची हेच सामान्य गोंयकारांचे मागणे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।